सिंधुदुर्ग वा गोया भायल्या दुयेंतींक जीएमसीन फी चार्ज करपाचो निर्णय फाटीं घेवचे ना। जीएमसीचेर 35% पेशंटाचो भार पडटा भायल्या दुयेंतींचो। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक 1-2 दिसान मेळून ही परिस्थिती सांगतलो। महाराष्ट्रान गोय सरकाराबरोबर मेडिक्लेम स्कीम करू येता म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। जीएमसीतले फीचेर सिंधुदुर्गान आंदोलन चल्ला ताका विश्वजिताची जाप। दोडामार्ग आनी सगळीकडे ह्या तरेची आंदोलनां जावंक लागल्या। जायत्यो लोक पॉलिटिकली मोटिवेटेड गोष्टी करूंक लागल्या। माझो इतलेच विषय हा, आय एम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आय हॅव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन. There is no question of me going back on this decision at all. At no point of time we have said that poor people will not be given treatment. Every head of department and medical superintendent, if they cannot pay the bill, that is they have the powers to exempt them from charging. Nilesh Rane can say what he wants. It's not his domain to advise me or advise the government of Goa. There is a BJP government in the state of Goa and there is a BJP government in the state of Maharashtra. So what I wanted to share with all of you is that this issue is basically becoming a political issue. It is more than the interest of the people, it is becoming more of a political war between some political parties there and some political leaders. So I wanted to clear the air is that there is no question of going back on the decision. At the same time, I have asked for an appointment tomorrow with Honorable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis, and to give 1 or 2 suggestions and 1 or 2 solutions which we can find out by way of which either Goa Medical College can get empaneled and Azilo can get empaneled by the government of Maharashtra. And couple of options I will float with the Chief Minister, and after speaking to him by tomorrow evening itself, we are in a process, or we will be most open to signing any kind of MOU with the government of Maharashtra so that the interest of our hospital, our people is also protected. जीएमसीन अपॉइंटमेंटा खातीर चलता ती लायनी आनी नंबर लावपाची रॅकेटां आनी कोमे सोडपाचे प्रकारूय खंय तो बंद करपाचो आसा। आता कितें जाला, पयर म्हाका कोणी तरी फोटो धाडलो की ऑर्थोपेडिक ओपीडी कडे ते फातर बी दवरून वयता, बरोबर? आता ह्या सगळ्या गोष्टीचेर हांवें चवकशी चालू केल्या आनी तेच न्हू, हांवें सिक्युरिटी दवरपाचें केल्लें आसा। हांव बी स्वता एक दीस सकाळी वचून पळयतलो आनी हे कोण करता आनी हे दलाल कोण आहा तांकां दलालूच म्हणचें पडलें न्ही। ते खंय टोकन विकता खंय, म्हाका पळोवंक जाय। 5:30 उठोन काय 4:30 हांवूच वचून बसता थंय पयलीं ओपीडीन। पयर आतां कॉम्बो बिंबे येताले, हांवें सिक्युरिटी दवरल्या देवळा भायर। कॉम्बो जो सोडटा त्याच्या हातीन परत कॉम्बो दिवन भायर वचून सोड म्हणून सांगपाक ना। ही खरी गोश्ट, आमी सिरियस गोश्ट ह्यो। मनीस मरता कॅज्युअलिटीन, तो सिरियस जावन येता आनी हांगा कोंबे भोंवता भितर। आतां तरी कुत्रे भितर दिसनात ना। देवाक हात जोडले की देव पावता, ते कोंबे सोडले म्हणून काय देव पावपाचो ना। ते आतां कोणी म्हाका सांगले ते बरेपैकी कोण एक्सपायर जालो तो बरो सुटचो म्हणून कोंबे सोडटा म्हणून म्हाका कळंगूच ना कितें कोण विचित्र गोश्टी म्हाका सांगता, म्हाकाच कळना। 8-10 दीस जाले गोंय सरकाराच्या ह्या निर्णया वयल्यान सिंधुदुर्गान आंदोलन चल्लां। थंयच्या लोकांक जीएमसीन सुविधा आदी आशिल्ल्यो तश्यो फुकट मेळपाची वेवस्था खंय महाराष्ट्र सरकारान करची। या आंदोलनात मागे पडता कामा नये महिलांनी, आणि महिला जर आल्या तर पुरुष आपण म्हणतो ना गावठी भाषेत जग मारत येतील तसं त्यांना यायला पाहिजे। तेव्हा तुम्ही लीड घ्या। तुम्हाला मी कळकळीची विनंती करतो, कारण हा आरोग्याच्या निगडीत प्रश्न आहे आणि आज जर आम्ही फेलियर झालो तर भविष्यात कधीच आम्ही, आणि महाराष्ट्र शासनाचं जे गोव्याच्या धर्तीवर मेडिकल कॉलेज काढायचं स्वप्न आहे ते आमच्या जन्मात भेटणार नाही, हे मी तुम्हाला सांगू शकतो। आमच्या जन्मात आम्हाला बघायला मिळणार त्याने किती ते आश्वासनं देऊन दे काय, मग पुढच्या पिढीसाठी वगैरे येणार ते नंतर बघू, पण आमच्या आयुष्यासाठी, आमच्या आरोग्यासाठी आज जी फॅसिलिटी, जी सवलत गोवा मेडिकल मध्ये आहे ती निशुल्क मिळायलाच पाहिजे, आणि हे त्याने आता कृतीतून दाखवलं पाहिजे। आणि त्याच्यामुळं पुढचे 2 दिवस 3 दिवस जरी आम्हाला चालवावं लागलं, संपूर्ण खर्च मी तुमच्या वतीने करतोय, पण तुमचा सहभाग मात्र पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कर्नाटकान 12 मायाक विधानसभा वेंचणूक। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान मंगळारा कार्यावळ जाहीर केली। मतमेजणी आनी निकाल 15 मायाक। 224 आमदारांचे विधानसभेचो कार्यकाळ 28 मायाक सोंपता। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह आनी काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीन प्रचाराक नेट लायला। फाटले वेंचणुकेन काँग्रेसीन 122 सिटां काडून सरकार केल्ले। Last date of nominations 24th April 2018.
Date of scrutiny of nominations 25th April 2018. Last date for withdrawal of candidatures is 27th April 2018. Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया और बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अनाउंस कर रहे हैं। इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप कह रहे लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? Definitely. ऐसा कोई ट्रेंड ना बन जाए। Definitely, it will be investigated, and when investigation delivers certain facts, fixed responsibility, and whatever action legally and administratively befitting to the occasion will be taken. मुरगांव सध्या स्कुलांनी बुलेट काकाची दहशत. कांय दिसा फाटीं सड्यार बुलेटी वेल्यान दोगांनी इस्कोलाचे एके चलयेक उखलपाचो यत्न केलो. संगीत क्लास सोंपोवन दनपरा घरा वतना तिगा चलयांक पयलीं ताणें लिफ्ट विचारली. नाका म्हणटकूच एकल्याक उखलूंक सोदताले. तिगाय तांचे तावडेंतल्यान सुटली. भुरगीं भियाल्यात. कांय वर्सां फाटीं जाल्ल्या बलात्काराच्यो यादीत हे आजून ताज्यो आसात. सेंट्रल फॉर ह्युमन रायट्स संघटनेन हे प्रकरण वास्को पुलिसेंत व्हेलें. चलयेन दिल्या ते म्हायती प्रमाण बुलेटी वेल्या एकल्याचे केस लांब आशिल्ले जाल्यार दुसरो खड्डो. त्या दिसा घडलें तें अशें. बेटी कडेन पावलो न्ही तेन्ना न्ही तो येयलो आनी मागीर म्हाका रावयले. मागीर हात धरून असो कोशिश करताले. हांव वचून धांवलें. ती धांवली न्हू तेन्ना हांव न्ही धांवलें तेंच्यान. तेणी तुका कितें विचारलें? ड्रग्स दिता. ड्रग्स दिता म्हणून घरा कडेन. मागीर ड्रग्स दिता म्हणून हांव थंयसून हात धरून येता तेन्ना हांव धांवलें. एकल्याचे केस हल्ले आनी एकल्याचे हड्डो. आनी कसली गाडी व्हडल्यान उलय. कसली गाडी हाडलेली तेंच्यानी? ब्लॅक कलरचे. 4 चेडवां स्कुलासून भायर सरलेली. सिंगींग क्लास तेंची चालू आसलेले. सो काबार जाल्या उपरांत ती भायर सरली. 3 चलयां एका वाटेन गेली आनी एकट्या दुसऱ्या सायडीन गेले. तर एकटे म्हणपाक आपल्या बरोबर यो. ते येवंक ना. ते आपल्या घरा कडेन वचपाक गेले. तर तेन्नाच एकटो बुलेट घेवन 2 जाण मनीस बुलेट घेवन येयले तेच्या फाटल्यान आनी ताका म्हणपाक लागले यो तुका ड्रॉप्स दिता म्हणून सांग. ते सांग नाका काका आपूण वयता घरा. तर पूण ताका तेणी हात हे केलो. रुमाल धरलो. हातीन ओडून घेतले आनी रुमाल धरपाक गेले तोंडाचेर त्याच्या. तर तेणी धरपाक गेले म्हणून ते हात काडलो. तेणी धांव मारली. तर धांव मारली जाल्यार ते तेच्या फाटल्यान गेले. हांवर घराच्या घरा पर्यंत ते फाटल्यान गेले आनी तेणी ताका कट मारून ते आपूण घरा गेले आनी हे रिटर्न गेले. अशें घडलें. चलयांनी सादूर रावची म्हूण NGO सांगता. म्हटल्यार भुरगीं सेफ आमची उरतली. भुरग्यांकूय कळटलें आनी पेरंट्सांकूय कळटलें की भुरग्यांक तेंच्यांनी कशें सांगपाक जाय. अशे जे लोक येतात तांकां सांगता आमकां ड्रॉप दिता अशें अवॉयड करपाक जाय म्हणून भुरग्यांनी सतर्क रावपाक जाय म्हणून. इतलें. आनी कोण लेस बीन घेता तोंडाक बीन धरता जाल्यार तेंचे अवॉयड करपाक जाय. धांवून येवपाक जाय आनी कोणें येवंक सांगपाक जाय. आपल्या लागीं कोण मनीस आसा तांकां येवन सांगपाक जाय तेंच्यांनी. पुलिसांनी हालचाली सुरू केल्यात. मात अजून तरी बुलेटवाले हाताक लागिल्ले ना. ही भुरगीं एका थंयच्या इश्कॉलान शिकपाक वता. थंय तांच्यांनी मागीर इश्कॉल ऑथॉरिटी कडेन सांगलें आनी ताच्या उपरांत ही ह्युमन रायट्स सेंट्रल ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनाक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तांच्यांनी वचून भुरग्यांक ह्या विचारलें आनी ताच्या उपरांत विचारल्या उपरांत ही आमचे कडेन मार्मागोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन जाल्ली आसा आनी मार्मागोवा पुलीस स्टेशनाचेर ही कंप्लेन आमी रजिस्टर केल्ली आसा अंडर सेक्शन 354D रेड विथ 34 IPC आनी सेक्शन 8(2) ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आसा. आमी ह्या भुरग्यांचो विक्टीम एसिस्टंट युनीट यूज करून वापर करून तांचे स्टेटमेंटूय रिकॉर्ड केल्ले आसा आनी मुखावयली तपास काम चालू आसा. कांय वर्सां फाटीं जाल्ल्या बलात्काराच्यो यादी त्या वाठारांत अजून ताज्यो आसात. त्या मनशाक धरप पुलिसांक आनी CBIकूय जमलें ना. निमाणे केस बंद. आतां हो नवो प्रकार. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कळगुटे राती एकल्याक सुरो तोपून मारलो. सोंपला तो नागवा रावपी हरयाणचो मनीस सिंग. 31 वर्साचो तरणाटो. कृष्णा बेळगांवकर काणका रावपी. मूळ बेळगांवचो. खून करून फुज्जो
मनीषाक रातीच 108तल्यान जीएमसीन व्हेलो. सामकोच क्रिटिकल आशिल्ल्यान मरणा पयलीं तो पुलिशेक जबाबूय दिवंक पावलो ना. पुलिसांनी स्पॉटावेल्यान सुरो जप्त केला. कृष्णाची फाटभूंय गुन्यांवकारी म्हूण कळंगूट पुलीस सांगतात. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.